कोलवाळे सॅटेलाइट टाउनशिप कॉलनीतल्या थळाव्यांनी आणि आदलो आमदार किरण कानोळकारान ह्या वाठारात स्वतंत्र सर्व्हिस रोडाची परत एक फावट मागणी केल्या। महाविद्यालयाकडेन वचपी गाडयो कॉलनीतल्यान यो वच करपाक लागिल्ल्यान येरादारीची कोयणी आनी सुरक्षेचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। तशेंच ह्या प्रकाराचेर थळावे आमदार निळकंठ हळर्णकारान पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप कानोळकारान केला। आम्ही हांगा हायवे सुरू जावचे पयलीं हांगा अंडरपास जावचो पण आमी एक रिक्वेस्ट केली। त्या संदर्भात म्हजे म्हायती प्रमाणे आमी RTI सुद्दां इन्फॉर्मेशन मागलें हायवेचे अलायनमेंट कशें जातले कितें। तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की अंडरपास म्हणटा तो बिनानी कडेन आनी एक हाचे कडेन। पूण आमी मागीर तांकां लेटर केल्लें चीफ इंजिनियर रोड्साक की हांगा ही भौगोलीक परिस्थिती लक्षात घेवन हांगा 100-150 बंगले आहात, लोकांक हायवे क्रॉस करून बस धरची पडटा, भुरगीं आहा, हजारभर भुरगीं येतात, सगळ्यांक भुरग्यांक इस्कॉलासून येतना वयतना तर बस इस्कॉला वयतली घरा वयतली आनी ताका हायवे क्रॉस करून वयचो पडटा आनी ते कॉम्प्रोमायज इवन सेफ्टी पुलीस फक्त एकाकूच आसता हांगा, तांकां एक हरची कोण नासता हांगा लोकांनी आपल्या जबाबदारीचेर रस्तो क्रॉस करपाक। म्हणून आमी चीफ इंजिनियर रोड्साक आमी एक हे दिल्लें। हांव जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो एसोसिएशनाचो आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें चीफ इंजिनियर रोड्स, तांच्यांनी वाठाराची अक्षता लायले म्हणून मागीर आमी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्टाक बरयलें की तो जो तुमी हांगा जो जेली कडेन अंडरपास आहा किंवा तो अंडरपास आहा तो थंयचो सोडून हांगा कॉलनी हांगा आसा पूण हांगा दिवचो अशी म्हूण आमी मागणी केल्ली। पूण तेचे उपरांत मागीर आमी ह्या संदर्भात आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, आमचो एक रहिवासी संतोष हेका घेवन आमी ताका मेळ्ळले की विधानसभेत हो पक्ष हे आमचो प्रॉब्लेम ते उठवता। त्या प्रमाणे तेणें हो प्रश्न विधानसभेत मांडल्या उपरांत CMान सांगलेलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की तुमचो हो ऑलरेडी करपाक घेतला पूण अजून 1.5 वर्ष जालें, अजून कांयच हालचाल ना। लोक आपले रिस्काचेर हायवे क्रॉस करता, भुरगींय क्रॉस करतात आनी हांगा शक्यता आहा की एखाद्या वेळ मोठो अपघात घडोवं शकता। हांगा इतले हाय फास्ट बसी किंवा ट्रक येतात की भुरगीं कितें जावं शकता। तेन्ना सरकारान हो आमचो जो सर्वीस आतां फ्लायओव्हर एक्चुअली सर्वीस रोड केलो म्हणून हे क्रॉसींग थांबचें ना, क्रॉसींग करचेच पण एक्चुअली हांगा खरो म्हणल्यार अंडरपासूच जाय म्हणजे भुरगीं बसीन देंवन ती सुशेगाद सेफली इस्कॉलाक येवं शकता किंवा रहिवासी येवं शकता। तेन्ना सरकारान हाचेर गांभीर्याने विचार करचो। इथे आम्हाला गरज आहे, इथे रस्ता इथे यायला नसल्यामुळे खूप गैरसोय होती, सगळ्या ग्रामस्थांची पण होते आणि इथे शाळा पण आहे, शाळेतल्या मुलांना पण रस्ता क्रॉस करताना खूप डिफिकल्टी होती। आणि जनरली जिथे जिथे हायवे गेलेले आहेत, हायवे रस्त्याचं रुंदीकरण झालेलं आहे तिथे गरजेनुसार सगळीकडे सर्व्हिस रोड दोन्ही साईडला दिलेले आहे, इथे ती प्रोव्हिजन पण आहे, तरी पण का इतका उशीर होतोय कळत नाही। तो झाला पाहिजे लवकर आणि ह्या लोकांना जे काही समस्यांना फेस करावं लागतं किंवा त्यांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं ते जरा कमी होईल आणि लवकरात लवकर त्यांनी सरकारने किंवा जे कोण संबंधित लोक असतील त्यांनी याच्यावर विचार करून लवकरात लवकर हा रस्ता सुरू करावा। हा जो कुठे अडकलेला असेल काम ते लवकरात लवकर मार्गी लावावा आणि लोकांना त्याचा फायदा मिळेल।